हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल एंड कॉयर सभापती महाशय, हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल आनी कॉयरा खातीर 24 कोटीची तरतूद केल्या। सभापती महोदय, सांस्कृतिक दायज सांबाळपाक आनी पारंपारीक कारागिरांक चालना दिवपाक हस्तकला क्षेत्राची म्हत्वाची भूमिका आसा, पण आधुनीक उपकरणाचो उणाव ह्या क्षेत्राच्या वाडीक आडखळ हाडटा। हाचेर उपाय काडपा खातीर म्हजें सरकार एक नवी येवजण मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनीकरण योजना प्रस्तावित करता, जाच्या खाला नव्या उपकरण आनी आधुनीकरण यंत्रेच्या खरेदारीचेर 90% अनुदान दिवन हस्तकला क्षेत्रात उत्पादकता, दर्जो आनी नवनिर्माण वाडोवपाचेर लक्ष केंद्रीत करतले। ह्या खातीर आमी 41 लाखाची आर्थीक तरतूद केल्या। सभापती महोदय, स्कील हँडीक्राफ्ट टेक्स्टायल आनी कॉयर आर्टिजन हांकां दर दिसा विद्यावेतन दिवन प्रत्यक्ष मदत दिवपाची स्वावलंबन योजना फॉर हँडीक्राफ्ट आर्टिजन प्रस्तावित आसा आनी ह्या खातीर हांवें 1.25 कोटी रुपयाची आर्थीक तरतूद केल्या। केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान सांगे तालुक्यांतल्या उगवे गांवांत निर्माण जावपाची कुणबी हँडलूम क्राफ्ट विलेज खातीर 3 कोटीची आर्थीक तरतूद समाविष्ट आसा।